नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आणि मलेशिया मदले संबंद खूब पोरणे आसात. मलेशियांतल्या भारतीय समुदाया कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सादलो संवाद. दोन दिसांच्या मलेशिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां क्वालालंपुरांत उर्बेभरीत येवकार. भारतीय कलाकारांनी नाच कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांचे केले स्वागत. माय भारत आयोजीत 17वी आदिवासी आदान प्रदान कार्यावळ जाली वाळपय. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी केलें मार्गदर्शन. पेडणेच्या आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी लोकसंवाद अभियान कार्यावळी खाला कोरगांव पंचायत वाठारांत जाणून घेतल्यो लोकांच्यो समस्या वेगवेगळ्या विशयांचेर केलें मार्गदर्शन. खेळांत क्रिकेट. भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट पंगडान सेगीत 5वे फावटी जिखलो संवसारीक करंडक. बीसीसीआयन पंगडाक 7.5 कोटी रुपयांचे जाहीर केलें इनाम. पळोवया खबरो विस्तारान. भारत आणि मलेशिया हांचे मदले संबंद खूब पोरणे आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते 2 दिसांच्या मलेशिया भोंवडेर क्वालालंपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या भारतीय समुदाया कडेन तांणी संवाद सादलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय समुदाय हो दोनूय देशां मदलो नात्याचो सेतू आसा अशें सांगलें. मलेशियेंत आपल्याक भारताचें लघुरूप दिसलें अशें स्पश्ट करून तांणी मलेशियांत 500 शाळांत भारतीय भाशेंतल्यान शिक्षण दितात अशी म्हायती दिली. भारताची UPI पेमेंट प्रणाली बेगीनच मलेशियेंत सुरू करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. Our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. In 2024, during the visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to New Delhi, we elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. We celebrate each other's success just as our own. I was touched by Prime Minister Anwar Ibrahim's good wishes on the historic success of Chandrayaan-3. I agree with you, my dear friend. India's success is Malaysia's success. It is Asia's success. ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाची संद मेळिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांचे उपकार मानले. I thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim for joining this community celebration. I also thank him for his very kind words on the scale and future potential India-Malaysia friendship in his speech just now. Not just that, he came to the airport to welcome me. मलेशियांत बेगीनच UPI पेमेंट कार्यान्वीत करपाची मोख आसा अशें सांगून भारत स्टार्टअप वाठारांत संवसारांत 3रो सगळ्यांत व्हड देश आसा अशेंय तांणी सांगलें. Friends, Indian companies have always been keen to work with Malaysia. It is a privilege that we played a part in creating Malaysia's first and Asia's largest insulin manufacturing facility. Over 100 Indian IT companies operate in Malaysia, generating
thousands of jobs. The Malaysia India Digital Council is paving new pathways for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशियात पावल्यात. क्वालालंपूर विमानतळाचेर तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. मलेशियाची राजधानी क्वालालंपुरात मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांणी औपचारीक येवकार तांकां दिलो. शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवन प्रधानमंत्र्यांचे थळाव्या फुडाऱ्यांनी स्वागत केलें. मलेशियात जावपी 8,000 भारतीय कलाकारांनी पारंपारीक नाचकलेच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या मलेशिया भेटेर आसात. भारत आनी मलेशिया हांचे मदली इश्टागत अदीक घटमूट करची तशेंच दोनूय राष्ट्रां मदले व्यापारी संबंदांक नेट दिवचो हो ह्या भेटी फाटलो मुखेल हेतू आसा. विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे BN रेड्डी हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या मलेशिया भेटेची एक पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विजिट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगड भेटेर आसात. आयज तांणी जगदलपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या बसत्तर पंडूम 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. आदिवासी समाजाच्या लोकांक तांणी आयज संबोधीत केलें. बसत्तरची कला, परंपरा, जल, जंगल आनी जमीन हांचे कडेन नाळ जोडिल्ली आसा अशें सांगून हें दायज तिगोवन दवरूंक जाय अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5,000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जब रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है. इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है. इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ. केंद्रीय बंदर, जहाज आणि बांधणी आणि उदका येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आयज मुंबय भेटेर आसात. ह्या भेटेंत तांणी मुंबय बंदर प्राधिकरणाक भेट दिवन सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. भारत आयज संवसारांत सगळ्यांत अदीक वेगान वाडपी अर्थवेवस्था जाल्या आनी प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला बंदराचें अर्वेलेकरण आनी तांक वाडोवपाचेर भर दितात अशेंय तांणी सांगलें. हालींच जाल्ल्या केंद्रीय अदमासपत्रकांत कंटेनर उत्पादना खातीर 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. में भी कंटेनर
मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है और इसके लिए 10,000 करोड़ का अभी बजट का जो प्रोविजन भी घोषणा की गई है। अगले दिनों में हम भारत में ही जरूरत के मुताबिक हम कंटेनर भी बनाएंगे और लक्ष्य है पर ईयर मोर देन 7 लाख कंटेनर हम देश में बनाएंगे और सिर्फ देश के लिए जो भी हमें जरूरी है इस पर हम सीमित नहीं रहेंगे, दुनिया के एक लीडिंग नेशन बनेंगे कंटेनर मैन्युफॅक्चरिंग सिलसिले में भी। पुण्यातल्या क्युएड शिक्षण संस्था समूहात फ्युचर स्किल समिट 2026 या कार्यावळीचे आयोजन केले। गोयचे सुपुत्र आणि केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हे ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। विकसित भारत 2047ची मोख साधपा खातीर विद्यार्थ्यांनी फकत पदवी मेळनासतना कुशळ शिक्षणाचेर भर दिवंक जाय, तशेंच तरणाट्यांनी नोकऱ्यो मागच्या परस नोकऱ्यो दिवपी जावचे अशेंय तांणी सांगलें। केंद्र सरकारान आपणायिल्ल्या नव्या शिक्षणीक धोरणाची तोखणाय करून कुशळताय परिसंस्था बळिश्ट करपा खातीर मूल्य आधारीत फुडाराची गरज आसा अशेंय तांणी सांगलें। कुशळतायेक भर दियात आनी स्वताच्या पांयार उबे रावात आनी नव्यो संधी तयार करात अशेंय तांणी विद्यार्थ्यांक सांगलें। घेवया एक ल्हानसो विसो। तुम कौन हो, तुम मेरा प्यार हो, माइला। रानी जी कह रही थी इनकी और राजकुमार की मंगनी बहुत जल्दी होने वाली। तुमने संगीता से उल्टी सीधी बकवास क्यों की? इसलिए कि तुम्हारी और मेरी मंगनी होने वाली है। आपकी जिंदगी में कई लड़कियां होंगी, मैं उनमें से एक हूँ। वो तुम ही हो जिसने मुझे समझा है कि दिल क्या है, प्यार क्या है। हम दोनों में बहुत सा फासला है, दूरी है, फर्क है। गुजर गए जो हंसी जमाने। तुम राज को रानी से जुदा कर रहे हो और आप राज को मुझसे जुदा करना चाहते हैं। जिद्दी आप हैं जो महज एक पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। तुम राज से प्यार करती हो, करती रहोगी। सब कुछ दौलत, कामयाबी और शोहरत के लिए था। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मुझे पाने की ख्वाहिश की थी। मुझे दौलत चाहिए, नाम चाहिए। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म माई लव 9 फरवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। जाति पाति की दीवार हमारे बीच भी तो नहीं आएगी? का अब भी हमें ये बताने की जरूरत है कि हमारे बीच जो भी दीवार आएगी उसे हम गिरा देंगे। बाबूजी, हम तुझे गोली मार देंगे। नहीं बाबूजी, अगर आपके हाथ शाम को कुछ भी हो गया ना तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। राधा के पिता हमारे प्यार का गला नहीं घोटेंगे। तुम दोनों के पवित्र प्यार पे कभी आँच ना आए। उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ राधा की शादी करके हम अपने चेहरे पे कलंक पुतवा लें। ये गांव छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। ये 25,000 की रकम है, इसे उठाओ और निकल जाओ इस हवेली से। तुम इतना गिर सकते हो ये हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई बता दे जतन कैसे हो पिया मिलन। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म पिया मिलन 7 फरवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। माय भारत आयोजित 17वा आदिवासी आदान प्रदान कार्यावळ वाळपयतल्या पुलीस परेड मैदानाचेर आयोजित केल्ली। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, माय भारतचे अध्यक्ष कालिदास घाटवळ, पुलीस प्रशिक्षण केंद्राचे उपप्राचार्य नॉलेस्को रापोस, शांतादुर्गा क्लबाचे अध्यक्ष रमेश गांवस, माय भारतचे उपसंचालक अमित पुंडे, राहुल डोंगरे आणि हेर मानेस्ते हे वेळार हजर आशिल्ले। या कार्यावळी खातीर छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उडीसा आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यांतल्यान नवदुर्गम आदिवासी वाठारांतल्यान विद्यार्थ्यांक वांटेकार करून घेतिल्ले। सुमार 220 विद्यार्थ्यां ह्या कार्यावळीक वांटेकार जाल्ले। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनां खातीर जागृताय निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो हेतू आसा। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना हमारे सामने रखा है, हमें अभी 100 साल 2047 में हम स्वतंत्र होने के बाद 100 साल हो गए। आज तक मैं कभी उम्मीद करता हूँ अभी भी हमारे साथ जो इंडिपेंडेंस देशों को मिला था, देश में तो परिवर्तन हुआ, उनको स्वातंत्र मिला। हमारे बाद में जो स्वतंत्र हुए वो भी विकसित हो गए, लेकिन भारत वैसे की वैसे रहा, उतनी कुछ प्रगति कर नहीं पाया। इसका मतलब है कि जो कुछ काम हमें करना था, देश के बारे में हमने जो कुछ करना था, शिक्षा में हो, विकास में हो, इंडस्ट्री में हो, उतना
काम न कर पाए, इसलिए एक टारगेट रख के इसी के मुताबिक आगे बढ़ना और युवकों के भरोसे पर युवकों को ये सब कुछ देके इसको आगे बढ़ाना, तभी तो हम विकसित भारत कर पाएंगे, ये विश्वास रखे एक टारगेट हमने 2047 में रखा है। यही तो कि हम अविकसित है तो हम भारत 2047 में हम विकसित करके रहेंगे। ये कब होगा? जब हम हर एक जन अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और समाज के देश के लिए कुछ देगा, अपनी ओर से कुछ देगा, तभी वो सब साकार हो सकता है। देशाचे आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची एका खाजगी भेटी खातीर गोंयांत आगमन जालां. मोपा विमानतळाचेर उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी तांकां येवकार दिलो. संसदेत सादर जाल्लें अदमासपत्रक म्हळ्यार विकसीत भारताची बुन्याद आसा अशें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी म्हळां. पणजेंत भाजप प्रदेश कार्यालयांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. हें अदमासपत्रक फकत आंकड्यांचो खेळ न्हय, जाल्यार 2047 मेरेनच्या विकसीत भारताचो रोड मॅप आसा अशें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी स्पश्ट केलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे लेगीत हजर आशिल्ले. एक ऐसा बजट है, महिला सशक्तिकरण, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं, इसका सीधा उदाहरण ये हम सबको देखने को मिलता है कि 9वीं बार पूर्ण बजट महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है. 26 से लेके 2047 इन 25 वर्षों में कैसे भारत के विकास के लिए क्या रोड मैप है, और ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, भविष्योन्मुखी बजट है. इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक ये जो निर्णय लिया है, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ये बजट एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस भी इसे हम कह सकते हैं. सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए हैं. अभी हाल के दिनों में जीएसटी रिफॉर्म्स को भी हम सब ने देखा. यानी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है. और इसके साथ साथ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, अब भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है. और ये बजट बहुत ही महत्वाकांक्षी है और देश के लोगों के लिए उनकी अपेक्षाओं, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला ये बजट है. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें आयज लोकसंवाद अभियान कार्यावळी खाला कोरगांव पंचायत वाठारांत थळाव्या नागरिकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो. ह्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी, थळावे सरपंच देविदास नागवेकर, जिल्हा पंचायत वांगडी राधिका पालयेकर, उपसरपंच दिवाकर जाधव आनी हेर लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार थळाव्यांनी वीज, उदका पुरवण, रस्ते, रोजगार, मतदान कार्ड, अटल आसरा येवजण ह्या सारकेल्या विशयांचेर आपले प्रस्न उपस्थित केले. आयज लोकांचे खुबशे अशे प्रॉब्लेम आसले ते बेजीक लोकांक हे आहा जे रोड, ते रोडाक लागून आयज लोकांचे खुबशे प्रॉब्लेमां सॉल्व करून सांगला तांकां आयज फास्ट दिता, कित्याक ऑलरेडी ते पास जाल्ले. ते रोड आयज खणल्या कारण कितें ते केबलींग, इलेक्ट्रीक केबल घालपाक लागून ते आयज रोड फोडलेले आहा. ताका लागून ते रोड आयज फास्ट करून दिता म्हणून तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी ते आयज फास्ट करूनय दितलो हांव. ऑलरेडी ते पास जाल्ले हॉट मिक्सर आनी तांकां डेटी दिल्ल्यो आसा. आयज आमच्या वांगडा सगळे आमच्या गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉयज सगळे हांगासर घेवन येयल्लो. PWD, WID, आमच्या बिल्डिंग्स, तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, तशें सगळे आयज हांगासर आसलेले. तेंच्यांनी तांकां उत्तर दिल्लें आसा. अशीच म्हाजी कामां आसतली कितें लोकां पासून पावपाची, जे आयज लोकांक कितें गरज आहा घरांनी, नीड कितें आहा तें पळोवपाचें आनी तांकां तें पावोवपाचें. अशे लोकांचे प्रॉब्लम्स आसले. एकूच गांवांत थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लम आसले, ते सॉल्ट वॉटर येता, ते बाल खाजन म्हणून थंयसर ते रिवर आसा आनी थंयसर सॉल्ट वॉटर तांकां येता. ते तांकां सांगलें एज फास्ट हे प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून. तशेंच लोकांचे आसले ते स्ट्रीट लायट पळय आतां हेज्या पयलीं म्हाका स्ट्रीट लायट चडश्यो नासलेल्यो. ते खुबशे पोल आयज हांगासर न्यू घालून तांकां, तशें ट्रान्सफॉर्मरूय न्यू घालून हांगासर खुबशे लोकांचे
लोडांक लागून खूब प्रॉब्लम जाताले. लोकांचे लायटी तेंचे फ्रिजी चलन आहले, तशेंच आमचे TV चलन आहले. आतां ते लोकांचे हांगासर सगळे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा. दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटर गोवा संकुलात 12 ते 14 फेब्रुवारी मजगती GALF म्हळ्यार गोवा आर्ट आनी लिटरेचर फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाची ही 14वी आवृत्ती आसतली. गोवा रायटर्स ग्रुप आनी इंटरनॅशनल सेंटर गोवा हांच्या जोडपालवान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. महोत्सवा खातीर सिंगापूरच्या तरुण लेखक आनी कलाकारांचो पंगड वांटेकार जातलो. मराठी आनी हिंदी माध्यमांतल्या लेखक आनी कलाकारांचो ह्या महोत्सवांत वांटो आसतलो. पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांव पंचायत वाठारांतल्या मानसीवाडा हांगच्या संरक्षण वणत बांदकामाचो शुभारंभ आमदार प्रवीण आलेकर हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार जिल्हो पंचायत वांगडी राधिका पालयेकर, सरपंच देविदास नागवेकर, उपसरपंच दिवाकर जाधव, पंच वांगडी अनुराधा कोरगांवकर, कल्पिता कलशांवकर, उमेश च्यारी, लौकीक शेटये हजर आशिल्ले. घेवया एक ल्हानसो विसो. आज ही शादी करेंगे. हमारी शादी में ये दोनों खुश होंगे. यहाँ कहाँ गाय भैंस की तरह मैदान में घुसा है? ये कौन कौस है? डॉली और रवि की शादी होगी. मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना. हेमा मालिनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैंने खाना खराब बनाया. ये टेलीफोन का बिल देखा? तारीफ. और तुम्हारी मुझे ये मजाक कतई पसंद नहीं. मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी. ये रोज रोज की खिटखिट मुझे भी पसंद नहीं. गुस्से में कोई फैसला नहीं करते डॉली. मेरी बात मान, तू भी उसे वकील का नोटिस दिलवा दे. हमको तलाक चाहिए ही चाहिए. राइट. कोई रोको ना दीवाने को. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म प्रियतमा 8 फरवरी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर. अरे हमदम मेरे. खावेले खबरो. पणजेंतल्या DB बांदोडकर मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या पुस्तक महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. काल ह्या महोत्सवात साहित्य निर्माते खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या 50 परस चड साहित्यिकांचो भोवमान जालो. नॅशनल बुक ट्रस्टाचे अध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद मराठे, लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशनाचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, पद्मश्री विनायक खेडेकर हांच्या हस्तुकी साहित्य मळार मोलादीक कार्य केल्ल्या साहित्यिकांचो भेटवस्तू दिवन भोवमान जालो. हातूंत चंद्रकांत गांवस, रमेश वंसकर, राजेंद्र केरकर, परेश प्रभू, मयुरेश वाटवे, डॉ. विद्या प्रभुदेसाय, संजय ढवळीकर, अपूर्वा ग्रामोपाध्याय, गोविंद काळे, विठ्ठल पारवाडकर हांच्या सयत हेर मानेस्तांचो आस्पाव आसा. मुंबईत प्रभादेवीच्या पु ल देशपांडे कला अकादमीत 5 दिसांच्या किताब उत्सवाक कालच्यान सुरवात जाली. पयल्या दिसाच्या कार्यावळीक नामनेचे कवी आनी गीतकार गुलजार आनी जावेद अख्तर हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाक आयोजीत केल्ल्या भारत निरंतर विचार परंपरा ह्या विशयाचेर चर्चासत्र जालें. तातूंत गुलजार आनी जावेद अख्तर हांणी वांटो घेतलो. ह्या उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान पुस्तकां आनी विचार परंपरेच्या माध्यमांतल्यान संस्कृतीची खरी वळख लोकां मेरेन पावयता अशें मत मानेस्तांनी उक्तायलें. शालेय विद्यार्थ्यांक विज्ञानाची गोडी लागची आनी मनशाच्या शरिराच्या रचनेचे रहस्य कळपा खातीर कुतूहल विज्ञान प्रदर्शनाचें आयोजन वाशीम हांगा केलां. 3 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाक मनशाचें हृदय, मेंदू, फुफ्फुसां हांच्या सयत मनशाच्या शरिरांतले सगळे अवयव आनी तांच्यो कार्यपद्दती प्रतिकृतीच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक दाखयतात. तज्ञ दोतोर आनी शास्त्रज्ञ हांणी ह्या प्रदर्शनात वांटो घेवन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलां. विज्ञानाची म्हायती सोप्या आनी आकर्शीत पद्दतीन विद्यार्थ्यां म्हऱ्यान पावोवपाचो हो उपक्रम आसा. कांय विद्यार्थ्यांनी ह्या विज्ञान प्रदर्शना विशीं आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. तर मेडिसिन, ICU, ऑपरेशन थिएटर कसं असते, हार्ट ओरिजिनल ठेवलेला आहे, बॉडी ओरिजिनल कशी दिसते, ते कसे कार्य करतात, हे सगळं सांगण्याचा आपला प्रयत्न आहे. तसेच हे सगळं संपल्यावरही मेडिसिन कशी बनते, फिजिओथेरपी कशाला म्हणतात, याचे स्टॉल आपण नर्सिंग ग्राउंडमध्ये आयोजित केलेले आहेत. आणि विशेष बाब म्हणजे आपला इथे CPR म्हणजे कोणत्याही माणसाला एक हृदयविकाराचा झटका आला तर ते CPR देऊन कसं त्याचा जीव वाचवता येईल, तर याचं प्रशिक्षण आपण प्रत्यक्ष मुलांना देणार आहोत. महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी या विद्यार्थ्यांना शरीराची अंतर्गत रचना असेल, बाह्य रचना असेल, आपल्या शरीरासाठी लागणारे प्रोटीन्स असतील, व्हिटॅमिन्स असतील, मिनरल्स असतील, याची इत्तेभूत माहिती या कुतूहल प्रदर्शनामध्ये देण्यात येत आहे. आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, स्केलेटल सिस्टीम्स आहेत, रेस्पिरेटरी सिस्टीम्स आहेत,
ही आतापासूनच ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकलच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी इत्यंभूत माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे। या प्रदर्शनीमध्ये आपल्या शरीराबद्दल पूर्ण माहिती दिलेली आहे। त्यामध्ये आपले हृदयाचे फंक्शन, आपल्या ब्रेनचे फंक्शन कसे चालते ते आपल्याला पूर्ण हाताळायला आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी प्रयोग वेगवेगळे तयार केलेले त्यामध्ये आम्ही हाताळले। महाराष्ट्रातल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 1462 तालुका पंचायत समितीच्या सुवाताखातीर आज मतदान झाले। सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर ह्या सगळ्या जिल्ह्यांनी झालेल्या मतदान प्रक्रियेत मतदारांनी उपाट प्रतिसाद दिला। ही वेचणूक एकूण 7,438 उमेदवार आखाड्यात असतात। 2,08,20,000 मतदार ह्या वेचणुकेत मतदान करतले। या वेचणुकेची मतमेजणी 9 फेब्रुवारीक जातली। मजगती गोंयांत रावपी महाराष्ट्रातल्या मतदारांक मतदान प्रक्रियेत वांटो घेवपाक मेळचो हे खातीर गोंय सरकारान खासा परिपत्रक काडून एका दिसाची भर पगारी सुटी जाहीर केल्या। भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट पंगडान ऐतिहासीक जैत मेळ्ळें। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जिखलो। झिम्बाब्वेच्या हरारे हांगा जाल्ल्या एका दिसाच्या खेळांत इंग्लंडाचेर 100 धांवड्यांनी भारतीय पंगडान घसघशीत जैत जोडलें। भारताच्या 412 धांवड्यांची मोख साधतना इंग्लंड पंगड 40 षटकांत 311 धांवड्यो करून बाद जालो। बीसीसीआयन ह्या जैता खातीर पंगडान 7.5 कोटी रुपयाचें इनाम जाहीर केलां। 19 वर्सां पिराये सकयल्या पंगडान आतां मेरेन 5 फावटी संवसारीक करंड जिखून इतिहासीक कामगिरी केल्या। सावन भारत आणि श्रीलंकेत सुरू आशिल्ल्या ICC T20 संवसारीक करंड सर्त 2026 सामने सुरू जाले। ह्या खेळाचो पयलो खेळ कोलंबोत पाकिस्तान आणि नेदरलँड पंगडाक जाता। नेदरलँडान 147 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। पाकिस्तानान 8 षटकांत 2 गडे वगडावन 76 धांवड्यो काडल्यात। दुसरो खेळ कोलकातात स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मजगती चालू आसा। वेस्ट इंडीज पंगडान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी घेतली जाल्यार 20 षटकांत 5 गडे वगडावन 182 धांवड्यो केल्यो। निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना स्कॉटलंड पंगडान 16 षटकांत 5 गडे वगडावन 133 केल्यात जाल्यार तिसरो खेळ मुंबईत वानखेडे मैदानाचेर भारत आणि अमेरिका हांचे मदीं जातलो। आयज सांजे 7 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद सर्तीत भारतान मोलादीक कामगिरी केल्या। आतां मेरेन भारतीय खेळगड्यांनी 19 भांगरा, 8 रुप्या आणि 3 कांस्य पदकां मेळोवन भारताची शान उंचायेर पावयल्या। बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघीक प्रकारात इलेव्हलिन बलारी, आर्या बोडसे आणि मेघना राजनार हांणी भांगरा पदकां जोडली। मजगती गोंयची भाग्यश्री पाडलोसकर हिची आशियन शूटिंग चॅम्पियनशीप सर्ती खातीर टॅक्निकल ऑफिशियल म्हूण निवड जाल्या। गोवा ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष आणि रायफल शूटिंग असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी पाडलोसकर हांचें अभिनंदन केलां। खेळा आणि युवा वेव्हार खात्याचे संचालक डॉ. अजय गावडे हांणी लेगीत भाग्यश्रीच्या निवडी खातीर तिचें अभिनंदन केलां। आणि आता पळया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 19.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो। भारत आणि मलेशिया मधले संबंध खूप पोरणे आसात। मलेशियातल्या भारतीय समुदाया कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साधलो संवाद। दोन दिसाच्या मलेशिया भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां क्वालालंपुरांत उर्बे भरीत येवकार। भारतीय कलाकारांनी नाच कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांचें केलें स्वागत। माय भारत आयोजित 17वी आदिवासी आदान प्रदान कार्यावळ जाली वाळपयत। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी केलें मार्गदर्शन। पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी लोकसंवाद अभियान कार्यावळी खाला कोरगांव पंचायत वाठारांत जाणून घेतल्यो लोकांच्यो समस्या। वेगवेगळ्या विशयांचेर केलें मार्गदर्शन। खेळांत क्रिकेट। भारताच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट पंगडान सेगीत 5व्या फावटी जिखलो संवसारीक करंड। बीसीसीआयन पंगडाक 7.5 कोटी रुपयाचें जाहीर केलें इनाम। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।